उपदेशकाच्या पुस्तकांतले वाचप. हर एक वस्तूक एक काळ आसा. आकाशा पोंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा. एक वेळ जल्मोंक, एक वेळ मोरोंक, एक वेळ रोवोंक, एक वेळ रोयलेले हुमटून काडूंक, एक वेळ जिवशे मारूंक, एक वेळ बोरो करूंक, एक वेळ मोडूंक, एक वेळ बांदूंक, एक वेळ रडूंक, एक वेळ हासूंक, एक वेळ रुदान करूंक, एक वेळ नासूंक, एक वेळ फातर भायर उडोवंक, एक वेळ तें एकठांय करूंक, एक वेळ वेंगूंक, एक वेळ वेंगी नासता रावोंक, एक वेळ सोदूंक, एक वेळ सांडूंक, एक वेळ सांबाळूंक, एक वेळ भायर उडोवंक, एक वेळ पिंजूंक, एक वेळ शिवूंक, एक वेळ वोगी रावोंक, एक वेळ उलोवंक, एक वेळ मोग करूंक, एक वेळ द्वेष करूंक, एक वेळ झुजूंक, एक वेळ शांतीन जियेवंक. वावराड्याक आपल्या वावरा वरवीं कितें फायदो? मनशांनी परिश्रमान करचे खातीर देवान तांकां दिल्ल्या कामा विशीं हांवें नियाळ केलो. ताणें सगळ्यो वस्तू तांच्या काळा पुरत्यो केल्यात. त्या भायर ताणें तांच्या काळजांत अनंत काळाची प्रज्ञा घाल्या. तरी आरंभातावन शेवट पर्यंत देवान केलां तें आटापूंक मनशांच्यान जायना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. मुजे खडाप जावन आसलोलो देव सदैव जावं. सदैव जावं सर्वेस्पर मुजें खडाप. तो मुजे हात झुजाक तयार करता. मुजी बोटां लढायेक आयतीं करता. तो मुजो मोग, मुजें खोटें, मुजो बुरूज, मुजो तारक, मुजी ढाल. ताका हांव शरणा येतां. राष्ट्रांक तो मुजे अधीन करता. श्लोक. मुजे खडाप जावन आसलोलो देव सदैव जावं. मोनीस कोण सर्वेस्परा तुवें तांची पर्वा करच्याक? मनशापूत कोण तुवें ताचो उगडास करच्याक? मोनीस वाऱ्याचे फुंके सारको ताचे दीस नास जातले सावळे परी. श्लोक. मुजे खडाप जावन आसलोलो देव सदैव जावं. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. एक फावटी जेजू वरे विंगड मागणे कर्ण आसतना शिस ताचे सांगाता आसले आनी ताणें तांकां सवाल केलें. लोक हांव कोण म्हूण म्हणटा? शिसांनी जाप दिली. थोडें तो स्नान दातार जुवांव म्हणटात आनी हेर थोडे तूं एलिया म्हणटात आनी हेर पुर्विल्या प्रवाद्या मदलो एकलो जिवंत जाला म्हणटात. जेजून तांचे लागीं विचारलें, पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात? पेद्रोन जाप दिली, तूं देवाचो क्रिस्त. हे संगती विशांत तांणी कोणाकच सांगिनाये म्हणून जेजून तांकां कठीण ताकीद दिली. उपरांत तो म्हणालो, मनशा पुतान जायते सोसूंक जाय, मातबाऱ्यांनी
प्रधान याजकांनी आणि शास्त्र्यांनी ताका इन्कार करूंक जाय, ताका मारूंक जाय आणि ताणें तिसऱ्या दिसा जिवंत जावंक जाय. देवाचें उतर हें: वखाणी तुका क्रिस्त.